बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावांनो, आज खरें म्हळ्यार जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब. पूण आमच्या भारतांत आनी कांय मिशनरी गांवांनी सगळे बाबर्थ्यांनी ह्या समारंभांत वांटो घेवचे खातीर स्वर्ग प्रवेशाची परब आयतारा दीस आमी दुखोल्ल्या. खरें म्हळ्यार आज 40 दीस आपल्या शिसां बराबर रावन जेजूचो स्वर्ग प्रवेश जालो. आमचे दोळे स्वर्गार लावन जिवंक, स्वर्गीचे वस्तूंचेर आमचे दोळे आसूंक आमकां किरीत ह्या मिसांतल्यान कृपा मागुया. आज लावदातो सी हे सातोळे आमी समरमतना सृश्टी, पृथ्वी, दोत्तोरी, आमची आवय हांव कॉमन होम म्हूण ओळखून ह्या पृथ्वीचो, हे दोत्तोरीचो, हे सृश्टीचो आमी मोग करूं. तशेंच मागुया आमची 12वीची आनी SSCची भुरगीं परिक्षेक तयार जातात, तांकां किरीत देवाचें बळ बरे भाशेन शिकूंक, तांच्या आवय बापायकूय शांती आनी सोंसणीकाय हे परिक्षेंत ह्या भुरग्यांक येस मेळूंक तांची याद करून तांचे बसत मागुया. आनी आमचे मागणें हे मिसांत वांटो घेतना बरें जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून खोती बरीत काळजान देवान एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. काळजान तांदूक दोतोल्यांक बोगसणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. तूं वाट सोत आनी जिवीत. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोल पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे तारका, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. हे गुटांत वांटो घेवन आमच्या सर्वुंडाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदां काल संतोश भरीत आसोशी कोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. आतेनांतलो भायर सरून पावलो कोरिंताक गेलो. थंय जोल्मान पोंताचो आकिला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बरोबर निकतोच इतालियेक थावन आयिल्लो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सरचें म्हूण क्लाउदियोसान हुकूम घाल्लो. पावलो तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करताली देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर करतालो. कित्याक ती ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक बाबार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासेदोनियेक थावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशेक्त म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर कोलपले आनी ताका निंदेचीं उतरां उलोवंक लागले तेन्ना आपलीं आंगोस्त्रां फाफडून ताणें म्हळें, तुमचें रगत तुमकां भुजो. म्हजे पाळयेन हांव निर्मळ. आतां थावन हांव विदेशांशी वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो चुस्तूस म्हणलेल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक बोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान
देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोम्याचेर भावार्थ दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांन पावलोचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार आमचो जबाब जावं दी. शेकांशेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली म्हणुया. शेकांशेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचुरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यां जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकांशेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेंत हावन आपलो थीर विस्वाशी मोग मनांत दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परकोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकांशेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून घाल. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकांशेक प्रितमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना पूण तुमचेशी येतलो आनी तुमची काळजां खुशालकायेन मुरगडटली. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतले कांय जाणांनी एकामेकाक म्हळें तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वयतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तो ते म्हणटाले थोडेच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचार करूंक करतले म्हूण जाण जावन जेजून म्हळें थोडेच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोडेच वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें हांवें म्हळां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी रडटल्यात आनी पीर गवतल्यात पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी कोंती बरीत जातल्यात पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो नॅन्सी नांवाचे एका 13 वर्सांचे चेडूं ल्युकेमिया वो ब्लड कॅन्सर जावन अंतरता. ते सोमतोच ताची आवय बापूय ताची पुस्तकां आनी हेर वस्तू पळयतना तांकां नॅन्सीन बरयलेली एक कविता एक पोएम तिच्या पुस्तकांत मेळटा. ही पोएम ही कविता तुमी कोंती बरी जातल्यात पूण कोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश ह्या जेजूच्या उतरांचेर थारलेली आसली. नॅन्सी
हे कवितेन अशें बरयता, O God, I am free. Valleys are green and the sun shines. Through the storm and tempest, your hand came through. I grasped it. My pain is now over. O God, I am free. म्हजे पिडेंतली हांव आतां मेकळी जाली सायबा. तुजो हात तुवें विस्तारलोय आनी तुवें म्हाका सुटका दिली. सोपुल्लें नॅन्सी ओळखून घेता की तिका देवा कडेन खरो संतोश मेळटलो. जेजू आपल्या शिसांक भासायता, हांव स्वर्गार वेतोच तुमी खंयची बरीच जातल्यात, तुमी एकसुरे जातल्यात, थोडो वेळ तुमी म्हाका पळयचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अ लिटल वायल इंग्लीश भाशेन ताची अंतर ट्रान्सलेट केला. अ लिटल वायल. भयणी भावांनो, देव आमकां अनाथ कशें साणिना, आमकां आपलो आत्मो दिता. माय म्हयन्यांत चड करून आमचे गोंयभर आमचे याज्ञीक भाव गांवांनी गवळीक वावर करतले, तांचे नेमणुको जाताल्यो. आनी कांय वर्सां एका गांवांत गवळीक काम करून ते गांवांतले भायर सरूंक तांकांय दूख जाताली. जायतो लोक तांची ओळख, तांची इश्टागत तांकां हो गांव सोडून वचूंक आडकोळ कशें जाताली. पार्टींग इन लायफ इज सॅड इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा. आमी तर एअरपोर्टाचेर गेल्याव, आमी तर रेल्वे स्टेशनाचेर गेल्याव आमी पळयता आमची मोगाची आमकां आदिवस करूंक येतात, तेन्ना आमकां खोंत भोगता. जेजूचे जिवितांत अशेंच जालें. आपल्या शिसांक सोडून बापाशी वचूंक ताकाय खोंत जाली. देखूनच तो म्हणटालो, अ लिटल वायल, थोड्याच तेंपान, थोड्याच काळान तुमी म्हाका पळयतले. बाबा भयणीनो, जेजूचो अनुभव घेवन, जेजूक लागीं सरून, जेजू आपल्या बरोबर आसा म्हूण ओळखून शीस जोई मयशी पडले आनी बरी खबर पुरगुटली. सावलू वो पावलू दुसरे दोन आनी शीस भियेन आसतना एथेन्स सोडून कोरिंतांत भोव करून जुदेव न्हय त्या लोकांक भावार्थ पुरगुटतात. तांच्या उतराचेर भावार्थ दवरून पवित्र स्नान घेतात. जेजू आपल्या पयल्या शिसां बराबर वावुरतालो, तशेंच आमचेय बराबर आज पर्यंत वावुरता. आमी खंयची बरीच जाल्या, शीस खंयची बरीच जाले, पूण ही खोंत खुशालकायेन बदल्ली. युअर सॅडनेस वील टर्न इन टू ग्लॅडनेस, जेजू म्हणटालो. कित्याक तांकां जेजू आपलो आत्मो दिता. तोच आत्मो हे पवित्र सभेंत आसा, आमकां दिलेलो आसा. भयणी भावांनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत खुशाल आसूं. दुखा मदें, पिडे मदें, आडकोडी मदें, त्रासा मदें पुऱ्यान जेजू आमच्या बराबर वावुरता आनी जेजू आमच्या सांगाताक आसा. हो संतोश, ही खुशालकाय आमचे काळजान दवरून भोव करून आमचे मदें पसरलेली हे पिडेचेर, कोरोना व्हायरसाचेर आमी जोईत व्हरूं आनी अदीक मजबूत भावार्थाची मनशां आमी जावं. हे मिसांत तेच जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. आसा जेजू C4 पान 19, C4 पेज 29. आमची मातका धुवून काडू, निर्मळ काळसा तुका ओपू. देवा
भयणी भावनो ही आमची बेतसोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव वर्ते देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या ह्या बलिदानात फाव ते परी वांटो घेवंक कोवाळायन आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची इंकाळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ते तो भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोळपरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud porguciam, Gesù melo, Gesù ci onsala, Gesù novenetalo. Bappa Jeducia monnenso ani प्रज्वल प्रणसो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत घरान रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धरून दोता.
आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमीन. भयणी भावनो, जेजू आमचे बरोबर आसा. आपले आसने भोव करून ह्या पवित्र संस्कारांतल्यान तो आमकां दिता. हे ताच्या आसण्यान तो आमकां अनाथ साडिना. आपलें आजीरपण पवित्र सभेन सदांच जिवाळ दवरता. हे जेजूक घेवन तीच जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट जावं तो आमकां आपले गोवाय करता. आज ह्या सर्ग प्रवेशाचे परबेंतल्यान अदीक जेजूचे उर्बे बरी आमी गोवाय जावंक ताणें शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशानूच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाखांतांतली वाटाई. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे जेजूचे जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक गुमन्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसतले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. जिविताचे उदक पिवूंक येवचें ताणेल्यार जिविताचो उंडो खावूंक येवचें उकेल्यार आमचो वत्नो ताणेला तुका भिवून आशेता. आमचो वत्नो उकेल्यार
कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकुतीचे मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलूतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसो आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ ठेवता. त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावन, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळो. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे गायिल्ले सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतांच घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्क्याच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणी भावांनो, केरीत भाशेन वेस्ट बेंगॉल आनी ओडिसा हे वाठारांत आशिल्लीं आमच्या भाव भयणां पासत मागुया. काल आमफाम हें सुपर सायक्लोन जावन जायतो लोक घरदार नासतना उरला. खूब जाणांक मरण आयलां. मागुया तांचे पासत आनी बेगीनूच थंय सदांचें जिवीत परतून चालू जावंक, तांकां बिजली मेळूंक, तांचे रस्ते जे बंद जाल्यात झाडां पडून ते परतून सारके जावंक, तांचे खातीर आमी देवा लागीं प्रार्थना करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. पवित्र बेट मिसाची F17 पान 9 आनी 3, F17 पेज 93. पवित्र बेट मिसाची जाली गोबार स्वर्गीचे सुदेवले आमच्या काळजार दुनिया हारगा आमची दुगा सोबार केलो मोला व्हरतो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुवें भेटून तुका सगलो आमचो वाव आमचे मीस घेनात जावचे